दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडु वंदरा आराधन तुका येसुडु वंदरा आराधन तुका रूपान लिपोनासाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी संगा तुझो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी संगा तुझो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडु वंदरा आराधन तुका येसुडु वंदरा आराधन तुका दोन्ही हात उभारूया, सम्यक नमन करूया, महिमा देऊया, स्तुती करूया. हालेलुया 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 महिमा निमान वर्गाने प्राप्त करतो. हालेलुया 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 कीर्तन 29 देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया, सर्वेस्पराच्या महिमेक आणि पदवेक फावो तो मान दिया. सर्वेस्पराक तुझ्या नावाची महिमा दिव्या. पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराच्या आराधन करा. देवाचे उतर म्हणता पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. एक घडीभर तुमचे डोळे धांपा.
सोबीत मुस्तायकी नेसून तुम्ही आयल्यात. ही सोबीत मुस्तायकी पवित्र जायचे म्हणून ना, देवान आशेवची पवित्र मुस्तायकी नेसा. आदावानी येऊ विनगी आसली, देवान तांकां सामड्याची मुस्तायकी दिली. आज ही आराधन करच्या पयलें मागया, देवा तुझ्या काकुळतेची मुस्तायकी म्हाका दी, तुझ्या कृपेची मुस्तायकी म्हाका दी, तुझ्या पवित्रपणाची मुस्तायकी म्हाका दी. जेजू म्हणटा, एका मनशाक लग्नाच्या उत्सवातान भायर गेले, ताचे लागीं मुस्तायकी आसली पूण लग्नाची मुस्तायकी नासली. आज म्हजे लागीं नाना तरांची मुस्तायकी आसा, पूण देवाचें आराधन करूंक पवित्र मुस्तायकी घेवया. जेजू म्हाका पवित्रपणाचे शलो दी. एलियान एलिशाचेर ताचो शलो उडयलो आनी तो कृपेन आनी पवित्रत्म्यान भरलो. आज तसो जेजू आमकां पवित्र मुस्तायकी दिता. आमच्या बप्तिस्मा वेळार आमच्या मायेन आमकां उखलून धरतना आल्तारी मुखार याजकान म्हाका पवित्र मुस्तायकी दिल्ली. धवी मुस्तायकी म्हज्या आंगार घाल्ली आनी ती पवित्रपणी सांबाळ म्हणून सांगलें. पूण म्हजी मुस्तायकी मेळ्ळी जाल्या, म्हजी मुस्तायकी मेळ्ळी जाल्या. पोरण्या चोल्ल्यांत आमी पळयता 11 जाणां भावांनी झुजेची मुस्तायकी शेळयेच्या रक्तांत बुडयली. आज आमचे खातीर क्रिस्तान ताची मुस्तायकी ताच्याच रक्तान बुडयल्या आनी आमचे खातीर, आमी मानशे खातीर ती आमकां ताणें दिल्या. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे घडीभर उबे रावया. आमची मुस्तायकी नितळ कर म्हणून देवा लागीं मागया. तो कीर्तनकार म्हणटा, नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुझे सरशी येतलो, महिमा तुझी गावच्या, महिमा तुझी गावच्या. संगत म्हणया, नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. सुतसार तुझे सरशी येतलो, महिमा तुझी गावच्या, महिमा तुझी गावच्या. सोम्या म्हजें मन नितळ कर, म्हजें काळीज नितळ कर, म्हजें अंतस्कर नितळ कर, म्हजी मुस्तायकी नितळ कर, म्हजे हात नितळ कर, म्हजी दीस तूं नितळ कर. निर्मळ काळजान स्तुती करूंक म्हाका फाव कर. देखून भावन आनी भयणीनो, जेजूची कृपा मागया. जेजून एका कोडकाराक म्हळें, आपडले आनी म्हळें, नितळ जा, नितळ जा. मेळ्या उदकांत कितलो पावस पडल्यार, पवित्र थेंबे पडल्यार ते मेळ्यांत जाता. म्हज्या काळजांत जायते मेळ्ळेपण आसा. देवान कृपा कितल्या दिल्यार मेळ्यांत जाता. देखून गव्य गीत ಉಸಿರಿರುವುದಿನ ಬೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ आत्मने आराधने. थाळयो पेटवून देवाची स्तुती करून हे गीत आम्ही गाऊया.
ಗುರ್ಬೇನ್ ಗವ್ಯ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ चप्पाळे देवम का बळ दिता स्तुति करू देवम का कृपा दिता पवित्र पवन दिता ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕಳಿಯೋ ಯೆಹೋವೈರೇ ಆರಾಧನೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನನ್ನ ಔಷಧನು ನೀನೇ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನೀನೇ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನೀನೇ ಪ್ರಭು. ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ನೀಡಿ ಕಾಯುವವನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ನೀಡಿ ಕಾಯುವವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तुमची जबाब मान आणि महिमा तुका जिजू, मान आणि महिमा तुका जिजू, मान आणि महिमा तुका जिजू. मान आणि महिमा तुका जिजू, तू आमचो रचणार देखून, मान आणि महिमा तुका तू जिजू, आमचो वैज देखून, मान आणि महिमा तुका तू आमचो जिजू, इष्ट देखून, मान आणि महिमा तुका तू आमची जिजू, भद्रती देखून, मान आणि महिमा तुका तू आमची जिजू, समाधान देखून, मान आणि महिमा तू तुका आमची जिजू, भलायकी देखून, मान आणि महिमा तुका तू आमचो जिजू, उजवाड देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजे जिजू, बोड देखून, मान आणि महिमा तुका तू जिजू, म्हजी वाट देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजे जिजू, आऊक देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजे जिजू, जीवित देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजे जिजू, बक्षाने देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजो जिजू, गोवळी देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजी जिजू, काकुळत देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजी जिजू, सर्व देणी देखून, मान आणि महिमा तुका तू म्हजो जिजू, सर्ग देखून, मान आणि महिमा तुका जिजू, तू म्हाका पवित्रत्म्या दिताय देखून, मान आणि महिमा तुका इतल्या वर्साचे जिजू, हांव म्हाका फाव केल्याय देखून, मान आणि महिमा तुका जिजू, म्हाका कुटुंब दिलाय देखून, मान आणि महिमा तुका बरो बेस जिजू, म्हाका दिलाय देखून, मान आणि महिमा तुका म्हज्या वावराचेर तुजे आशीर्वाद घालाय देखून. मान आणि महिमा तुका सर मारे जिजू, कार्पिडेंटले कॅन्सर कोरोनाचं सर पिडेंटले म्हाका राखलाय देखून. मान आणि महिमा तुका जिजू, फुडें हांव संडीत तरी कोणी तू सणचो ना, हांव तुका संडिचो ना म्हणली बसवणी तुवें दिलाय देखून. मान आणि महिमा तुका जिजू, महान आणि महिमा तुका जिजू, मान आणि महिमा तुका अर्गान तुका जिजू, अर्गान तुका अगळाप तुका जिजू, अगळाप तुका जिजू, स्तुती तुका जिजू, स्तुती तुका जिजू, वंदन तुका जिजू. अर्गान तुका जिजू. बसया मोगाच्यान. भावन आणि बहिणीनो, देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 29 वाक्य 9, ताच्या मंदिरांत सगळीं म्हणटात महिमा. कितें म्हणटात? महिमा. देवाक आमी ताच्या मंदिरांत कितें म्हणजे? होली होली, महिमा, पवित्र. जेन्ना आमी ह्या मंदिरा भितर येता, आमींत मंदिर जाता, देखून आमचे भितर आसा देव. देव आमकां गुण करता. कीर्तनकार पळया, कीर्तन 38 देवाचे उतर म्हणटा, तुज्या रागा निमती म्हजे कुडीन ना भलायकी, म्हज्या पथका निमती म्हजी हाडां नात अखंड. कितल्या जाणांक हाडांची पिडा आसा? हाडां दुखता, कोणा पुरा आहा तुमची पाठ दुखता, हाडां दुखतात, कोणाक पुरा हात वयर घाला, वयर हात घाला, जेजू मुखार सांगा. इतल्याच जाणांक हाडांची समस्या आसात न्ही गी. देवाचे उतर कितें म्हणटा पळया, म्हज्या पथका नेमती म्हजी हाडां नात अखंड, म्हज्या पिशापणाक लागून म्हजे गायी कुसल्यात आनी पू भरून घंतात. हांगा बसल्ल्यांक कोणाकी गायी दिसनात, भितर दिसनात, भायर दिसनात म्हाका, पूण भितरले भितर मनांत काळजांत घाय आसात. आनी किर्तनकार म्हणटा, देवा म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गायी पू भरून घंतात.
ते तू ಮಾತು ಪಡೆತಾಯ ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ನೀನೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲೋಡಿ ಬರುವ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ म्हजे भितर गायी केल्यात म्हजे भितर गायी जाल्यात म्हजी हाडां नात हाकांड कित्याक हांवें म्हणटा म्हळ्यार परत किर्तन 31 म्हणटा दुखीन सरता म्हजें जिवीत आस्कार सुस्कार सोडून सोमतात म्हजीं वर्सां कश्टा वरवीं विरोन गेल्यांत म्हजीं हाडां He speaks about the bones. My friends, when we have a bundle of sins in us, a burden of sins in us, the direct effect is on our bones. देखून आमची हाडां दुखतात डॉक्टरा कडेन येताना म्हणटा तुका कांय प्रॉब्लेम ना कांय समस्या नात दोन कडी तो हाडा विशीं उलयता किर्तन 32 प्रत्येक म्हणटा हांव कुंसार जायनासतना ओगोस रावलो तेदना ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡದೆ ಮೌನದಿಂದಿರಲು ದಿನವೆಲ್ಲ ನರಳಿ ಸವೆದು ಹೋದವು ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲುಬುಗಳು आणि कोंगणेन म्हणटा हांव ओगोस रावलो तेदना विरोन गेली म्हजी हाडां विरोन गेली म्हजी हाडां कितें म्हणटा किर्तनकार हे खरेंच काळार आमकां देवाची काकुळत जाय आमकां देवाचें मोगसाणें जाय परत बायबल म्हणटा मुन्नेचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्धवंत म्हूण लेखी नाका सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायट हातान पयस सर ह्या वरवीं तुज्या कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली प्रेज द लॉर्ड तूं तोडलो म्हूण चिंतिनाका देवाक भियोन चल आनी वायटाक पयस कर तर तुज्या कुडीक भलायकी मेळटा आनी तुजीं हाडां कितें जातात अखंड जातात देवाचें मुद्दा देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो देवाक आमी समर्पण करया आमचें उणेपण आमचें पत्की जिवीत दोळे दंपा खंयसर तुवें देवाक दुखयलां सा पावल म्हणटा डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट पवित्रत्वाचें मन तुमी दुखय नाकात डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट देवाच्या आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात तुवें पवित्रत्म्याक दुखयलां दिस पडते मागणे बऱ्यान तुवें आनी हांवें मनोवना देवाचें उतर वाचूंक म्हाका जाता पूण हांवें वाचूंक ना देवाक फावो तो वेळ गौरव आराधन हांवें करूं ना देवाचे दीस भगवंतपणी हांवें सांबाळूं नात भगवंत मनशा विशीं संत भक्ता विशीं मरियमाये विशीं किळां उलयलां मिसाचें बलिदान भक्तीन हांवें भेटोवना देवाचें मन हांवें दुखयलां क्षमा करो भगवन
क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। सर्वेस्पर दयाळ कृपाळ आणि स्वस्तिक आणि मोगान भरलेलो तो केदींच आरोप लावून सोना आमच्या पथकाप्रमाणे तो व्यवहार करीना, आमच्या अपराधांक फावो ती शिक्षा तो लायना। जशें आकाश भुमीतान उंच आसा, जशें पूर्व पश्चिमातान पयस आसा, तितलो पयस तो कान उडयतलो आमचो गुन्यांव। देवाची काकूळट मागया। जशें हांवें देवाक दुखयलां तशें हांवें पेल्याक दुखयलां। म्हज्या मायन बापाक हांवें दुखयलां, म्हज्या पती पत्नीक हांवें दुखयलां, म्हज्या भुरग्यांक हांवें दुखयलां, म्हज्या सेस्तामार हांवें टिका केल्या, तांचे विशीं खोटें उलयलां, मोसर केला, हगे मोतीन दवरला। पातकेंचे प्रार्थना देव आयकना म्हणटा देवाचे उतर। तुझ्या भावा विरुद्ध तुका कितें म्हणी आसा तर पयले वचून राजी जा, मागीर येवन बली भेटय। बाबा आनी भयणी, कितल्या जाणां कडेन तुका राग आसा, कितल्या जाणां कडेन कितल्या वर्सां तुवें द्वेश दवरलाय, सगळ्यांक जेजूक समर्पण कर। जांकां तुजे कडेन द्वेश आसा, लढाई केल्या, जाग्या खातीर झगडे, ल्हानशा आस्ती खातीर झगडे, म्हाका बगसूंक जायनातले व्यक्ती सकट तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा। जर आमी बक्षिना आमच्या काळजांत गायी जातले, ते गायी पू भरून उमतले आनी गांतले। तसो देव इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत म्हणटा, हांवें तुजी फातकां एका मोडा भशेन आनी दुरे भशेन भिजोडल्यांत। म्हजे दिसता की तुजे अपराध बक्षीता हांव तोच, आनी मुखार हांव तुज्या फातकांचो उडास धरचो ना। काकूळट मागया। दोन्ही तुमच्या हात वयर उबा राहात आणि 5 पोटी भक्तीन आमी म्हणया, जेजू दाविदाच्या पुता मुझी काकुळट कर। 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 जेजू दाविदाच्या पुता मुझी काकुळट कर।
आता म्हजेच विरोध हांवें जायती पातकां केल्यात, म्हजेच कुडी विरोध, म्हज्याच आत्म्या विरोध. भायर एक भितर एक, भायर बरो मनीस म्हूण दाखयता हांव, भितरले भितर कुसाडाय भरला. फोजडे उलोवणे, विपरीत माध्यम, मोबायल, टीव्ही हांव गुलाम जाला. पियोंगणे, म्हज्या भितर असल्या आत्म्याक हांव दुखयता. अक्रम संबंध, कामातुराय, वाईट दिश्टीन पडोवचें, कुमगार चमच्या या जिबेंत शिराप घालचो. म्हजी कूड देवाचें मंदिर पवित्रपणे हांवें सांबाळूना. म्हजे भितर आयल्या जेजू, म्हज्या कोट्यानीपणा निमती हांवें दुखयला. जेजू म्हणटा आरिगारा, तुजी पातकां बगसली, उठ तुजे हांतोळण घे आनी चल. म्हजी पिडा गूण जायची तर, म्हजे कश्ट परिहार जायचे तर पहिले म्हज्या पातकाचे बगसणे म्हाका जाय. हांवें तुजी पातकां बगसली, तुजे हांतोळण घे, उठ आनी चल. तसो देव म्हणटा पहिले आमची पातकां बक्षिता, मागीर आमकां गूण करता. पातकांचे बगसणे मागया. भोगोस म्हाका पातकां म्हजी भोगो, भोगोस पातकां म्हजी भोगो, भोगोस पातकां म्हजी भोगो. सांगाता भोगोस पातकां म्हजी भोगो, काकूळ तुजी करये देवा, आदरिता कृती अप्रामोजी कडसर पुसून मुझे आता थोडा वेळ सगळे समर्पण करूया. आमचे पातकाचे बक्षाने मी मागले हांगसर आसा जेजू, सगळे आमी समर्पण करूया. आमचे जिवीत, आमचे कुटुंब, आमची शेतां, आमचो वावर, आमची भुरगीं बाळां सगळ्यांच उडास काडा. गांवांत आसात, परगांवांत आसात, आमची सेस्तां मारा, आमची भाऊ भयणी, क्रिस्तांवां, हिंदू भाऊ भयणी, मुस्लीम भाऊ भयणी, आमकां बरें करतात ती, आमकां वायट करतात ती, हर एकल्या जेजूच्या गळ्यांक आमी समर्पण करया.
आमच्या कुटुंबाने कष्ट तेऱ्यापासून उतर प्रायर असल्यापासून मागया जेजूक भेटया. आता आमचे भे जायते आमकां भे आसा. थोड्यांक फाल्यां कितें जाता कोण ना भे, फुडें कितें जाता कोण ना म्हणल्यार भे. थोड्यांक काळोखाचे भे, थोड्यांक रगत पळयल्यार भे, थोड्यांक थोड्या मनशांक पळयल्यार भे दिसता. थोड्यांक थोडी पिढी विशीं आयकतना भे दिसता. थोड्यांक तांचो वावर फाल्यां आसा की ना म्हळ्यार भिरांत दिसता. फुडार कितें जाता कोण म्हळ्यार भे दिसता. बरी जिनी संगातीन मेळटा की ना म्हळ्यार भे दिसता. जायत्या भुरग्यांक शिकपाचें भे, जीवदाळीचें भे, थोड्या सुवातेचें भे, हर एक भिरांत देखीत बघता. थोड्यांक पोलीस कोर्ट केस लॉयर हे सगळें पळयल्यार भे. आमच्या काळजांचे हर एक कत्रेक आमच्या काळजांचे असते भे. जेजून म्हणा भिये नाकास हांवूच तो. It is I, do not fear. हर एक भिरांत जेजूच्या हाती समर्पण करा. Surrender all the fear that you have to Jesus. The fear of tomorrow, the fear of future, the fear of death. उतरप्रायाचे भिरांत, आर्थिक अडचणीची भिरांत, दोन्ही तुमचे हात उभारा. हरी एक तुमची भिरांत जेजूक भेटया. हालेलुया 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 गव्या गीत आमचे सगळे कंत बेजाराई पीडा शिडा समर्पण प्रिय ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಅಳಿಯ ಬೇಟ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ.
ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನು. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. जांकां साद आसा तुमी दिंबी घाला. कोणाक साद आसा हे 5 निमिषां दिंबी घालूंक जाता सोम्या मुखार म्हूण उरलीं बसले कडेन तावन तूं जेजूक आमचे कश्ट सांगया, आमची पिडा शिडा सांगया. बापा ही म्हजी भाव भयणी ने माध्यमांनी टीव्हीनी हें आराधन पळयतात म्हजी भाव भयणी उतर प्रायस्तां तरणाटी भुरगीं पिडेस्तां तुजे मुखार आयल्यान सोम्या खंयसर वचूं आमी तुजे लागीं आसात जिवीत दिवची उतरां. सोम्या खंयसर वचूं आमी
तुजे लगी आसात भलायकी दिवची उतरां खंयसर वचो आमी तुवें म्हणाय हांव तुमकां शांती समाधान दिता म्हणून देखून तुज्या पांयांतडी आमी धांवन आयले हांव संवसारान दिवची भलायकी क्षणीक संवसारान दिवचें शांती समाधान क्षणीक आमची तान संवसार बगोवंक शकना देखून तुज्या पांयांतडी आयला आमचे कुटुंब तुका दिता हांव ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರು ತಿಳಿಯು ನಾನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು आजनी फल्या हांव तुमचे मुखार आजापां करतलो म्हणटा देव आमची भिरांत आसा जे भंय आसा भय पडा बेडा ಹೆದರ ಬೇಡ ನೀ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವುದು ಭಯಪಡಬೇಡ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ सम्यक समर्पण कर सकड मनशां उडास कर तुझ्या कुटुंबाच्या हर एक मनशां उडास कर जांकां पिडा शिडा आसा जांकां कश्ट आसा जांकां समस्या आसा उडास कर हर एकल्याक आमी समर्पण करया इगजमध्ये बसून आम्ही मागया दैत्य कष्ट इगजमध्ये आसात इगर्जांक दाड घालची क्रिस्ती लोकांक कश्टोवचे आमी देवाक मान करचे सुवार्ता प्रगट करतल्यांक मार घालचे हिंसा दिवची जिजून तुम्हाला पाताळाच्यो शक्त्यो त्या धर्मसभेचेर जैत वचनान खंयच्योय पाताळाच्यो शक्त्यो आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर जैत वरचेना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कड सैतानाची खोटी सकत आमचेर जैत वरची ना आमी देवाची भुरगीं आमचेर खोट्या सक्तेक अधिकार ना पिडेक आमचे वयर अधिकार ना माट मंत्र तंत्रांक आमचे वयर अधिकार ना मोगाळाचे जो आमचे घराणे तुका संपूर्ण समर्पण करता आमच्या घराचेर तूं अधिकार चलय आमच्या पिडेचेर तूं अधिकार चलय आमच्या कष्टांचेर तूं अधिकार चलय सर्वच तुका समर्पित 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 सर्वच तुका समर्पित दैत्य कुटुंबांनी मालगणी आसात आंदोलणार आसात तांची सेवा करची कष्टाचे काम तरी मोगान तुम्ही सेवा करतात देव तुमकां कृपा दिवं दी सकत दिवं दी दैत्य घरांनी कुटुंबा सांज्या सण्यामध्ये झगडे आसा मानस्ताप आसा समाधान दी जेजू दैत्य स्त्रियांक आवय जावचे भाग मेळवना
भुरग्यांचे देणे फावो जावना त्या पुनशेतान जेजू तांची मागणी आयकून घे. स्वामी या दिसांनी आमच्या लोकांची कृषी आशीर्वादित कर. बरें उदक तांकां फावो जावं. तांचे जानवरां तूं राखून व्हर. तांचे पैन तूं राखून व्हर. समीचे आशीर्वाद घेवंक आमकां समी तयार करी आनी गव्यां गीत हे त्या व्हडा सक्रामेंता. हे देवा सक्रामेंता सासनामान करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्व भावार्थाची बळिया जशे बाबा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्सिता तुका दोगांच्या स्मित समासमी आवाहना. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुताचो कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो फळ सदां काल आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. ह्या तुझ्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडून आराधन करच्या ह्या म्हज्या भावा भयणीचे कश्ट तांची दुखां तांची पिडा शिडा तांचे कुटुंबाचे काळजाचे अत्रेक बापा तूं बरो जाणाय. बेडा काडाक सरी जावन आमकां राख सांबाळ आनी सर्गीन तावन तुजी आशिर्वादाची भांडारां तावन आमकां दये करून तुजी कृपा वत जो जियेताय राज करताय सस्नच्या सस्ना. आराधने यीशुवे आराधने आत्मने आराधने 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 यीशुवे आराधने आत्मने आराधने. वंदिता बापा वंदिता वंदिता क्रिस्त वंदिता वंदिता तुका पवित्रत्या वंदिता तुका त्रिएक देवा सर्वेस्परामी अंगास जमल्या तुका आराधूच्या कायल्या एका मोरान आमी तुजी स्तुती गाता तुका मेळोंक कृता. वंदिता बापा वंदिता
आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून म्हणलें उतर आसा, देवाचे देवाक दिया आनी रायाचे रायाक दिया. इज देर एनीथिंग that you have not received from God? देवातावन घेनातलें तुज्या जिवितांत कितें मनी आसा गी? तुजेंच म्हणलें कितें मनी आसा गी? आमी हरये की बरें जावं दी, आमच्या जिवितांत कितेंय दुखाचें जावं दी, तें देवातावनूच आमी घेतलां. देखून देवान आशिवचें, जें देवान आमकां हांवूंक दिलां तांतलो इल्लो वांटो देवाक. देवान आमकां वेळ दिला तांतलो इल्लो वांटो देवाक. देवान आमकां रिसोर्सस दिल्यात, संपन्मुलां दिल्यात, तांतलो इल्लो वांटो देवाक दिजे म्हूण तूं जेजू आशेता. आनी ताचो वांटो जावन आज तुमी अर्दो दीस सोमयेंत हांगा कुर्सूंक हांगासर आयल्यान देवाक हें मान वता. देखून आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्लीं तालेंतां, देवान आमकां दिल्लो वेळ, देवान आमकां दिल्लीं संपन्मुलां देवाच्या महिमे खातीर वापरची. देव आशेत आसतना सबार पोटी देवाचें देवाक दिवंक आमी सुकून पडल्या. समया लागचें बक्षाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू देवासा परजडीत मागण्यांनी दुबळीकायची जिणी जिवन तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखान साच दिंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र तुझे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलात जाल्यार तो खरेंच जियेतालो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतालो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपणें खोटेंपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेंच बरें करणेचो उडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय.
इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटा लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता आनी आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार कोण रावात. तूं सोम्या जर खोटेपण लक्षी सोम्या तुजे मुखार कोण रावात. पाताळांत सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या कालत्या विनंतेच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार कोण रावात. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचें बोगसाणें आमकां आसा तुजी बया भक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार कोण रावात. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांते जायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता, त्या वरने चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार कोण रावात. हे इस्रायल सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकोळ संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतले सोडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार कोण रावात. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. तुमची सरपातकां तुमचे तावन उमटून काडटा म्हणटा सर्वेस्पर, आनी एक नवें काळीज आनी नवें म्हूण तुमचे थैर आसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामत्या परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. ते गेल्या उपरांत सुरेशपरचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सदनां करच्याक आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्यांक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सुरेशपरान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, सांजुजेक समर्पिल्ल्या वर्सा हांगासर पूण शेतांत जुजेचे एक शेगून आमी नियाळटा. आनी आयच्या दिसा सांज जुजे नियमशास्त्र पाळूंक आमकां आदर्श म्हणलो विशय आमी नियाळतना असो एक दाखलो हांव तुमकां दिवंक आशेता. नेल्सन मंडेला 27 वर्सां जेलांत आसलो. ताका सुटका मेळ्ळी आनी भायर येवन तो दक्षिण आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट जाता. त्या वेळार तो काळ्या वर्गाचो लोक ताच्या इश्टांक सकडांक काळ्या लोकांक घेता
आनी एका हॉटेलाक जेवणाक वेता. जेवणार बसले वेळा सगळे ताचे काळे इश्टतात, काळे कातीचे, ते पुरा काळ्या वर्गाचे वर्णाचे. एकलो गोरव मनीस पयसल्यान बसोन जेवतालो आनी नेल्सन मांडेलाक पळयलें तूं कितेंगी भिरांत दिसले बरी जेवंक सुरू केलें ताणें. नेल्सन मंडेला ताचे सरशी येता, ताका आपोवनान ताच्यात मेजार थंय बसयता आनी जेवंक लायता. तो बेगी बेगी जेवता, घाम येता आनी सोलतच रावता. नेल्सन मंडेलाच्या इश्टांनी विचारले, तो कित्याक घाम येतालो, तो कित्याक गप्पा गप्पा खावन धांवलो आनी तो कोण? नेल्सन मंडेला म्हणालो, हांव जेलांत आसतना हो मनीस जेलाचो सुपरिंटेंडंट जावन आसलो, जेलाचो मेल अधिकारी जावन आसलो. म्हाका राती तान लागतली, हांव ताचे कडेन उदक विचारतना तो म्हज्या मांड्यार मुत्तालो आनी कितलेशीं वर्सां हांव ताचें मूत पियेलां. हांव आतां राष्ट्राध्यक्ष जालां, पूण हांवें ताका बक्षिलां. तितलो कालतो मनीस नेल्सन मंडेला, देखून संवसाराच्या सकड कश्टांच्या कश्ट केल्या लोकांक ताचें काळीज केदाळय सुरसुरतालें. देखून काळ्या लोकांचो सोडवंदार तो इतलो उंच हुद्द्याक पावलो की संवसारांत तितलो कालतो जावन आसलो, तितलो कालतो तो जावन आसलो. भावन आनी भयणीनो, हाचे वांजेलांतलें एक उतर वाचता तुमकां, आयका. एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे. कितें म्हणा? बाळकाक आनी दुतान कित्याक सांगूं ना, उठ, तुज्या पुताक आनी बायलेक घे आनी चल म्हणून. जुजेक ती कोण? मोरी कोण आनी जेजू कोण? ती ताची पतीन न्हय, तो ताचो पूत न्हय. दूत म्हणटा, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे. अर्थ कितें? मगल भावन आनी भयणीनो, एका दादलो जावन एक पती जावन ताका भोगले नांगी. देवदूत सयत तो म्हजो पूत आनी म्हजी पतीन म्हणून आपयना, तर म्हजो संबंद कितें? हांव केवल ह्या मोरयेक आनी जेजूक तांकां जाय तेतना राखवल करूंक, तांकां इजिप्ता व्हरूंक, फाटीं आपूण हाडूंक मात्र गी म्हजो पात्र. एक गोवाचो पात्र नांगी, एका बापायचो पात्र म्हाका नांगी. भक्ता गी ना. नियमशास्त्राक तो कालतो जालो. नियमशास्त्राक तो कालतो 2 पटी. ते म्हणटा, जुदे तक्षण उठलो, आवयक आनी भुरग्याक म्हणालो, जुजे ताच्या पुताक आनी बायलेक घेवन गेलो म्हणून येत आसले न्ही. भावन आनी भयणीनो, जुजेक देवाच्या योजनेंत कनिश्ट जागो आसलो, पूण ताणें देवाच्या उतराक उथीम खालती मान घाली. आनी तो जुजे 12 वर्साच्या भुरग्याक घेवन देवाळा कित्याक गेलो? जुजेक पक्का कळीत आसले जेजूत देवाळ म्हणून. जुजे पक्का कळीत आसले हेंच देवाळ, हेंच पवित्रपण, हो देवाचो पूत. हांवें देवाळाक हेची गरज ना, पूण देवाळाक गेलो, देवाच्या उतरा खालती मान घालूंक गेलो. हे गीत हांवें बरयलें. गुडी गोपुरालेदेना निन्न काणदे, गुडी गोपुरालेदेना निन्न काणदे, ಹೃದಯ ಗುಡಿಯ ಗುಡಿಸುವೆನ, ಹೃದಯ ಗುಡಿಯ ಗುಡಿಸುವೆನ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣುವೆ ಪ್ರಭುವ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣುವೆ ಪ್ರಭುವ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣುವೆ. देवाक सोदून गुडी गोपुरा सगळ्यांनी धांवलो, पूण कुंटो घेवन म्हजे भितर हांवें झाडलें, म्हजें मंदिरूच हांवें नितळ केलें आनी हांवें देवाक थंय पळयलें. भावन आनी भयणीनो, जुजे
ताचें जिवीत इतलें पवित्रपणाचें मंदिर ताणें केल्लें गी देखून जेजून एक एक नियमशास्त्र मोडूं ना जूज हे देवाळा गेलो देखून जेजू गेलो जुजेन तिरवो बांदलो देखून जेजूनी बांदलो देखून हर एक जुजे कितलो खालतो जालो जेजू तितलो खालतो जालो जुजेन ताच्या पत्नीक इतलो मर्याद दिलो जेजून ताच्या ओट्टो मर्याद मान मरयेक आनी हर एक स्त्रीयेक दिलो देखून आयच्या दिसा एकलीच हांव आमी जुज येता शिकोवंक आसा जे एक बापूय जावन एक आवय जावन हांव कितें करता ते म्हजी भुरगीं पाळटात ते पाळटात भावन आनी भयणीनो हे खरेंच म्हज्या काळार आसा हांव जेजू सांगाता जुजे आसलो देखून तोय पवित्र जालो आज जेजून म्हणलें आसा जेजू गत्त आसलें हांवूच मंदीर म्हणून आपूण कळीत आसलें ताका आपूण मंदीर म्हणून देखून तो म्हणालो जुवांवची सुवार्ता दी 2 वाक्यात तो मातू हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो आयच्या दिसा हे खरंच म्हज्या काळार भावन आनी भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा आमकां कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र आदी 3 वाक्य 17 जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी ताचें मंदीर तुमी जर एकलो मनीस हें देवाळ नाश करता देव ताका नाश करचो ना पण जर मनीस एकलो हें देवाळ नाश करता हें देवाळ नाश करता कायनान आबेल म्हणल्या देवाळाक नाश केलें देखून ताका शिराप आज आमी देवाची जिवी मंदिरां आमचे थंय देवजी येता तुमी बसल्यात तें कदल आसा न्ही कदल आचारान केलें आचारी काय ताचे भितर आसा आसा तें कदल केल्लो मनीस ताचे भितर आसा ना पण म्हाका आनी तुका रचुल्लो देव आचारा भायर रावना तो भितर रावता तो आमचे भितर रावता आनी भायर काम करता देखून हर एक संगती आचारी करता वा खंयची वस्तू घडता तो घडणार ताचे भायर आसा ताचे भितर ना पूण मनशांक मात्र आमकां देव घडतना आमचे भितर रावता आनी घडता गॉड loves us enough to live within us तर हाजे भितरलें कॉन्शियसनेस आमची कूड देवाचें मंदीर हें आमकां हर एक फुडें आमकां जागोवंक जाय देखून किर्तनकार म्हणटा उठत म्या म्हज्या न्हिदेंतलो उठ सर्वेस पोरा करसून उल्हासान उठ अवेक माय सोल तर इस्रायल परजेक जायतीं वर्सां देवाळ नातलें पळया सोबीत मंदीर आसलें सोलोमोनान बांदलें तें क्रिस्तपूर्व 587 नाश जालें आनी सरी सुमार 400 वर्सां देवाळ तांकां नातलें मागणें करनातलीं तीं मागणें करनातलीं करतालीं प्रत्येक जेजून 46 क्रिस्त शक 46 देवाळ बांदलें प्रत्येक आनी जेजून म्हळें जेरुसलेम देवाळ हें नाश जातलें फातराचेर फातर उरचो ना म्हणून क्रिस्त शका 70 इसवेंत देवाळ नाश जालें सत्यनाश जालें जुदेव आतांय मागणें करिनात गी करतात तर खंयच्यान करतात सतान आनी स्पिरितान करतात सतान आनी स्पिरितान करतात देखून आज हे खरेंच म्हज्या काळार आमचें हें मंदीर हा कितलें सोबीत मंदीर तुजें येसोम्या
दळबारांच्या. हे मंदिर नाही, हे मंदिर नाही, हे मंदिर. कीर्तन 84. तर आमी कितें करया? ताळणेन पडच्यो सुवात, वेळ, व्यक्ती तावन पयस रावया. हे मंदिर आमी परिशुद्ध सांबाळूंक आसा. एकलो मनीस व्हडल्या फॅक्टरींत, व्हडल्या इंडस्ट्रींत, फार्मान काम करता. म्हयन्यांत एक फावटी त्या फार्मान कितें करता? पार्टी दितात. तो पियेना, पूण ताच्या बॉसाक, ताच्या इश्टांक बेजाराय जाता म्हणून इल्लें पियेता. ताका पियोंक नाका, पूण वत्ताक लागून पियेता. भावन आनी भयण, साबार जाण आसात. आमकां ह्या मंदिराची गण्य ना. आमकां पेलो कितें म्हणटा म्हणलें, हें हांव पियेनाटल्यार कितें जायत कोन्ना, हांवें तशें करनाटल्यार कितें जायत कोन्ना. तांचे दाक्षिणे खातीर हांव करता. देखून आयच्या दिसा एक चिंतया, हे मंदिर इम्पॉर्टंट. दिस टेम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तांच्या दाक्षिणे खातीर आमी करचें नाका. तसल्या व्यक्तीतावन, समयातावन, संदर्भातावन पयस रावया. दुसरें, साबात सांबाळया. जितले फावटी मंदिरा भितर येता हांव, तितले बरी आमचें मंदिर भितर नितळ जाता, पवित्र जाता. भायर येतना परिशुद्ध मंदिर जावन आमी भायर येता. देखून भितर येतना आसले बरी, भायर येतना आमी आसना. ह्या ताबेरनाकला मुखार हांगा येतना, फाटी येतना आमींत ताबेरनाकल जावन भायर येता. रिमेंबर दीस वन. देखून कितले फावटी मंदिरा भितर येवंक साध्य सागी, तितले फावटी मंदिरा भितर आमी येवया. तिसरें, तुज्या कुडीची जतन घे. तुजें कूड मंदिर पळय. शाद्रक, मेशक, अबेदनगो हांकां नेबुकदनेझर रायान तांच्या रावळेरान दवरलें आनी बरें बरें खाण तांकां दिवंक ऑर्डर केलें. पूण तांणी मांस आपडलें ना, रायाचें खाण तांणी सेवलें ना. तांकां उज्यान घाल्यार ताणें खावंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां हें मंदिर व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसलें. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता. आमची कूड बस्ट करचें, खंयचेंय खाण हांव वापडिना. निमाणे मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून देवाळ शुद्ध केलें. आमच्या कुडींतलें मेळें शुद्ध करूंक आमकां जाता. जेजू देवाळ पवित्र करता. आमचें देवाळ हें पवित्र करूंक आमकां जाता. इज इट पॉसिबल? देखून आमची इगर्ज आमी नवीकृत करता, जीर्णोद्धार करता. आमची कूड कांय जीर्णोद्धार करूंक आमच्यान जाता? इट इज पॉसिबल. देखून ह्या करजमाच्या काळार हे सगळे संगती मोतीन दवरया. जुजेक देवाळ मस्त मोगाचें आसलें. देखून ताच्या हातान देवाळ आयलें. दुबळो आसलो तो देवाळ, इतलें मोगाचें आसलें की जेजू कानून तो देवाळाक गेलो. देखून ताच्या हातांत देवाळच आयलें. भावन आनी भयणीनो, आमकां देवाळ इतलें मोगाचें जाता की आमच्या हातांत देवाळ येता. घे सोम्या जीवन म्हजें, जें म्हाका दिल्लें तुवें, ओपून दिता सर्वस्व म्हजें. ह्या हुंड्या वांगडा सवें घे तूं सोम्या काळीज म्हजें, कांतें वळें तें तूं कर, कांतय ताचेर सारकें तुजें, मोगान तुज्या तें तूं बर. घे सोम्या जीवन म्हजें, जें म्हाका दिल्लें तुवें,
अर्पण दिता सर्वच मुझे या उंड्या वायना सभे. भावा भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी भेटोवची हें बलिदान देवाक मानता चले जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांचे तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हेच शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आम्ही ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदाराने ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू देवासा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तूं तुज्या पुता क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान एकाच ताळ्यान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय, सर्गीं तुका जय, सर्गीं तुका जय 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 जय. सर्गीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीं तुका जय 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 जय. सर्गीं तुका जय. बापा करस तुम पवित्र आनी तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण चुचूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त म्हणचे बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या वडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया.
संसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर जय ख्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी आमी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेश्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत भाग्यवंत झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्यां मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां ते उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशीपर म्हणजे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सर्वांचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पटोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण लभलेली. आयच्या दिसा आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा. जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया
म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सर्व सोधून करू स्वार तुझे लागी आसा समिया म्हाका जिवीक दिवचे उदार खंय सर्व सोधून करू तुझीश म्हजो सोमिया तुझो मोग म्हजो उजवाड जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा सर्वा काही सर्व सोडून बरी भलायकी तूच वयस म्हजो सोमिया कोण घराका वेगळी काही सर्व कोदून करेन जीवे तू जीवानी जीवन कोण म्हाका भाय सर्गाक शाबी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजू देवासाच्या परजडीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालून वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हे घडी बसया सांजू देवास बापाच्या ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांकी हांव बरें मागतां आयच्या दिसा सक्रामेंताच्या आराधन चलोवन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपरबायसो प्रसंग दिल्या मनादी बाब सिरील लोबो मळीपू हांगा तुमचे नवी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता आयच्या दिसा कुमसारसो सक्रामेंत दिवंक वायल्या मनादी बाब ल्हानशी कापुचीन याजक तांकां तांचे सेवेक आमी आभारी जावन आसा सांजेचे घास बापा ओगला पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सणी नाका जेजू सोकरो तुळशी सारो संदेश
सुवासो प्रसार केलो विज्ञान वाला कष्टानी दुखा दबल्या दत्यांक मोगा आदर तुवें दिलो सांजुचे वास बापा ओगला पानी मातुका कृपा मागून दे बापा विघ्न नाका एक बसयाम सांजू देवास बापा समर्पण दिल्या ह्या पुणशेताक आमी येवचे देवाकर गांधींच्या संगत समची ते सवा आमच्या पात्रोना मारिफा देवा समोर दवरच्याक फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी मागले देवान तांकां फोव केला ह्या गती ती हरगां दितात 4 जाणांच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळयल्या गती ती हरगां दितात 2 जाणांक भुरग्यांचें देणें फोव जाल्ल्या खातीर हरगां दितात एकल्याक बरी विजा मेळयल्या खातीर 2 बरी सैरीक मेळयल्या खातीर एकल्या बरें काम मेळयल्या खातीर एकल्यान मागुलो उपकार मेळयल्या खातीर आनी एकलो मेळयल्या सर्व उपकारां खातीर हरगां दिता हांचे बराबर आमकांय मेळयल्या आशिर्वादां आमकां मेळयले उपकार आमच्या मोती हाडया सांजू देवास बापा मारिफा देवाक आमी अर्गां दिवया ते सवा एकल्याचो पांय दूख गूण जावंक एकल्याची पाड दूख गूण जावंक एकल्याचें पेंकड गूण जावंक एकल्याच्यो गांठी दूख गूण जावंक एकल्याची गोमटी दूख गूण जावंक एकल्याचो दांत दूख गूण जावंक एकल्याचो हात दूख गूण जावंक 14 जाणांक बरी भलायकी मेळो 2 BP आनी डायबिटीस गूण जावंक एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक 2 दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळो 2 तकली पडापड गूण जावंक 2 किडनीची पिडा गूण जावंक 3 कॅन्सर गूण जावंक 2 काळजाची पिडा गूण जावंक 2 ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक एकल्याची एलर्जी गूण जावंक 2 आमाल पिवणेतावन सुटका जोडूंक 2 वायट सवयेतावन पयस रावंक 2 क्रशेक देवाचो आशिर्वाद मेळच्याक 11 जाणांच्या घरांत शांत समाधान मेळोवंक 2 घराचें काम पोंता पावूंक एकल्याक घर बांदूंक फाव जावंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वसूंक 14 जाणांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावंक 2 जाग्याचे समस्ये सारके जावंक 2 कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 2 बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणांक भुरग्यांचें देणें फाव जावंक 2 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक 2 खारयें बऱ्या तरान जावंक 14 जाणांक बरी विजा मेळोवंक 14 जाणांचें काम परमनंट जावंक 9 जाणांक बरें काम मेळोवंक 2 रीण फारीक जावंक 2 बिझनेस बऱ्या तरान जावंक 6 जाणांनी परिक्षेंत पास जावंक 5 जाणांक शिकूंक बरी मोत मेळोवंक एकल्यान बऱ्या फुडाराची विंसवण करूंक 2 प्रत्येक इराद्यां खातीर एकल्याची सणून गेली वस्त मेळोवंक 9 जाणांक तांच्या आपोवण्यांत तिरासन मेळोवंक एकलो पिडेस्त वेल्या गांवांत कोवीड पिडेंत कठीण वळवळून आसा ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या ह्या सर्व त्या सवां खातीर आनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलेंच्या त्या सवां खातीर आतां मावूनपणी मागया उबे रवया सांगता आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास जमखां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां खाणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरोले समी तुजे सांगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजो. भगवती मरिये देवाची माय अमोक्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दुसोदी तुसोत आनी सदां सर्वदा आमेन. सांजुजे वास बापाची लदीन. सोमयांक खाकूळ तमची कर. सोमया खाकूळ तमची कर. क्रिस्ता खाकूळ तमची क्रिस्ता कर. खाकूळ तमची कर. क्रिस्ता धैन आयक आमकां. क्रिस्ता देन एक आमकां सर्गींच्या देवा बापा. खाकूळ तमची कर. देवा पुता संवसाराच्या तारोका. खाकूळ तमची कर. देवा पवित्र आत्म्याक. खाकूळ तमची कर. संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा. खाकूळ तमची कर. गोंयच्या भनवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. आपल्या आवय बापाच्या देवासपणांत वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. दुबळेकायेची जिणी जिवन सो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. श्रीलंका दगदवणे संपडलेल्या कातोलिकांची भिरमोत पावल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. मरियमायचो सेवक जावन आपणाक मरियमायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. बेकारांच्या आरोपा श्रीलंका वचून नास जावन वेसो कातोलीक बावार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. कोणताचें भक्तीपण आदारून मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. कश्टांत संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवाससी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा. आमापसत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले. बोगस आमकां इसम्या. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले. दयनायक आमकां इसम्या. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले. काकूळ तमची कर. नव्यानाचे मागणे. ये सांजुजे वास तूं आमचो शरती जावन जाय आनी सगळीं हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श. तुवें सगळी वाट आमच्या क्रिस्तीची मेलफांत. तेच वाटेन आमी सरच्या तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेंत देवाचा परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां गोंयच्या तो सुटसुटीत जालोय. अंधकारान बुडून आपल्या जिणेची वाट उगडयलेल्या सरशींतून धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे निमिसांव करतना तुका पुरस्कार जाले म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचे उतर प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बचावी विशयान चिंतून तूं आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणलें तुजी जिणी मरिफात शिकयलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान पळोवन आनी ते सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबाराक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आसरगारा जावन देवा संगीत तूं आसाय. तेंतान तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजांत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमच्या लागीं मागूंक सांगलां आमी मागता म्हूण बसयलां तांचो उलास काडया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ भिंगीतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुश्मनाच्या सर्व पासातावन आमकां राखून व्हर.
बावडता काडूचे संते भले जावंक दिवं नाका जेजून केल्या वाटेन चलोवंक मरियमेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचे बाग आमकां मेळशें कर आमेन. सर्व पिडेस्त पासून आतां आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांची आनी आमच्या जिवितांत सबार दीस जावन आमकां दसता ती पिडा जेजूक समर्पया. सोमयाचे नांवी आमचो आधार तन रचला सर्गनी सोमसार सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुता विजमिता करून दाखयला. तेच परी तुजे सेवका सांजू देवासान आपल्या जिन्नी आनी मरणान दैत्यां जाप करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन दैत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय, आमची पिडा गुण कर, आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निबार. हे घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आज सांज देवाच्या नव्यान दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडोवं शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळों. सांज देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक ससनाक संतोष भोगूंक फावो आनी ह्या त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाल तुमचे सोवे रावो. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सर्गीच्या वाटे चलो शिकर पाताळ चढ आधार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलो जग मागोन दी कृपा सांजू जेवास बापा ओगला पाणी मानतुका कृपा मागोन दे बाबा विज्ञान सडी नाका मोगान कुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वाद सांज देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर भगवान वर्षाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.